व्हर्टायगो तुम्ही म्हटलं म्हणजे बॅलन्स वचप हें मातशें कॉमनशें आसता. खुबशे फावटीच्या लोकांक उठल्या उपरांत आपल्याक घोळ तशें दिसता. ताचे दोन कारणां पीपल युज्युअली म्हणजे एज अ लेमॅन आय कॅन से दॅट एक तर लोकांक दिसता की बाबा आपल्याक कितें स्पॉन्डिलायसिसचो त्रास आसा किंवा ENT वालो म्हणटा तुका कितें तरी भितरलें तुज्या लॅब्रीन कितें तरी मातशें हल्ला. सो ह्या दोन सिच्युएशनांतल्यान आनी तुमचें सिच्युएशन हाव यू वील पूट ऑल दीस 3 थिंग्स इन ऑर्डर. हय ना, इट इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. कित्याक हे म्हणजे जेन्ना आमकां वर्टायगो चक्कर येता मेनी टायम्स वी टेंड टू कोरिलेटेड विथ स्पॉन्डिलायटीस ओन्ली. बरोबर. बट देन केन्ना केन्ना कितें जाता की स्पॉन्डिलायटिसान नॉर्मली एक नेक पेन असता मागीर एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनान पयल्यारूच चक्कर चड येता. इवन मागीर अशें वयर पयल्यारूच मातशें हल्लेले भशेन जाता नाजाल्यार बशिल्ले कडेन बी बरो आसता. मागीर वर्टायगो जे तुमी आतां लॅब्रीन मागीर कानाचे कितें इश्यू आसल्यार ते नॉर्मली दे हॅव मातशें कानान कमी आयकुपाक येता ऑर दे हॅव समथींग कॉल्ड टिनायटस असो आवाज आयिल्ले भशेन. सो असोसिएटेड सिम्पटम्स मातशे आसता आनी चलता आसतना मागीर खूब चड बॅलन्स गेल्ले भशेन जावपाक शकता. सो दीज आर असोसिएटेड सिम्पटम्स वीच आर देर. केन्ना केन्ना थोड्या लोकांक बसून उठतकच अचानक उठून बसल्यार चिर्र जाल्ले भशेन जाता. दॅट ऑल्सो कूड बी युअर स्पॉन्डिलायटिसा खातीर नाजाल्यार मदींच जेन्ना उठतकच आमचो प्रेशर पडटा ताका लागून जावपाक शकता. बट स्ट्रोकान कितें जाता आनी कांय रिस्क हे नासता म्हणजे अचानक अशें जाणें आनी इन अ पर्सन हू इज हॅव्हिंग रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल असणाऱ्या मनशान जर अचानक अशें जावपाक लागले काय पेन बी तातूंत नॉर्मली नासतलो आनी ताका अशे सिम्पटम्स जावपाक लागले चक्कर आनी चक्करा बरोबर मदीं केन्ना केन्ना डबल दिसले भशेन जाले बॅलन्स गेल्ले भशेन जाले देन दीज आर अ लिटल मोर टुवर्ड्स द इट कॅन स्टील बी अ स्पॉन्डिलायटीस बट वन हॅज टू ऑलवेज म्हणजे एकदा कोण एक फिजिशनाक तरी दाखोवन रूल आउट केल्यार बरें. बरोबर. कित्याक तांकां मागीर एकदा एक्झामीन करून सिम्पटम्स बी कितें सायन्स कितें आसा तें पळोवपाक हे कर म्हणजे लायटली घेवप ना बेसिकली. बरोबर. म्हणजे हे खंयचे चिन्ह जेन्ना लक्षणां तुका दिसले जशें डॉक्टरान आतां सांगलें जाल्यार खंयचे दिसले जाल्यार डोंट टेक इट लायटली म्हणजे ना आपले स्पॉन्डिलायसिस आसतलें म्हणजे खूब लोकांचो असं म्हणजे दे गो विथ डायग्नोसीस म्हणजे ते दोतोराक सांगतना डायग्नोसीस सांगतात. म्हणजे आय हॅव सीन सो मेनी. बरें डॉक्टर म्हाका सांगा आतां तुमी लॅब्रिंटायटीस किंवा हाचे जो भितरलो प्रकार आसा तातूंत मातशें कशें म्हणजे तुमी म्हटलें की आवाज आयिल्ले भशेन जावप किंवा अशें जाल्यार तुमकां एक यू कॅन से बाबा हें कानाक रिलेटेड आसूं शकता. मागीर हे पळय तुमचें जें आसा म्हणजे वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक मागीर हाचे कितें स्पेशलिटी आसा किंवा पेक्युलिटी आसा बाबा हें दीस इज अलार्मिंग मातशें बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तेच म्हणटा न्ही. सो बेसिकली इट इज सडनली अचानक कितें जाल्ले भशेन एक तर तांकां डबल दिसना म्हणजे विजन कॅन गेट अफेक्टेड. आयदर नजर कमी जावपाक शकता ऑर डबल दिसलेले भशेन जावपाक शकता. दुसरें सामकें मातशें लकिल्ले भशेन जावपाक शकता. लायक जे आमी आमचे फाटलो मेंदू जो आसता आमकां बॅलन्साक हेल्प करता आमी सेरेबेलम तातूंत मागीर मातशें लकिल्ले भशेन जावपाक शकता. अलॉंग विथ दॅट म्हणजे हे आमी आमच्या ब्रेनान दोन सर्क्युलेशन आसता म्हणजे ते आमी फुडले ब्रेन आनी फाटलो ब्रेन जे ल्हान मेंदूचे जेन्ना तेन्ना अशे डबल जाल्ले भशेन लकिल्ले भशेन हे सगळे प्रॉब्लेम येता आनी जे आमचे फुडले मेन मेंदूच्या हातून जेन्ना जाता तेन्ना वी कॅन गेट म्हणजे एका सायडीचे पॅरालिसीस जाल्ले भशेन आवाजान चेंज जावप तोंड वांकडें परप ऑर दीज आर मोर सिम्पटम्स ऑफ आवर एंटिरियर सर्क्युलेशन. सो बेसिकली दीस इज वॉट इट इज म्हणजे सडन ऑनसेट ऑफ ऑल आयदर ऑफ दीज थिंग्स बॅलन्स आयज फेस आर्म ऑर स्पीच म्हणजे स्पीच ऑर लँग्वेज केन्ना केन्ना मदींच आयदर उतर गळगडले भशेन जावपाक शकता ऑर केन्ना केन्ना उतराच सुटना आसतना लागत. सडनली मदींच कोण नांव अशें म्हणिल्ले भशेन जालें अचानक जाल्ले भशेन जालें देन वन हॅज टू ऑलवेज रूल आउट अ स्ट्रोक एस्पेशली इन अ एल्डरली पर्सन म्हणजे इन म्हणजे 40s 50s नंतर जाका रिस्क फॅक्टर्स आसा.